खूपशे लागतले शॉर्टफॉल आसतले सो हेंचे बायफर्केशन कामाचे जाले तुमचे आता नो दॅट इज ऑलमोस्ट आमचे जाल्ले आसा अजून पर्यंत कोण कॉमन शेअरिंग बी करता पळय न्ही वी वील मेक ताजे खातीर हांव परत एक फावटी रिव्यू घेतलो आनी तांचे प्रत्येकाचें काम आयडेंटिफाय करून दितलो तांच्यो जबाबदाऱ्यो तांचे पोजिशन्स ही सगळी डिटरमायन केली आनी तांचे कडच्यान आमकां रिस्पॉन्स कशें येता आमकां सिस्टमा भितर हो नॅटवर्क करता आसतना कोणाच्यो जबाबदारी कितल्यो एकामेकाचेर ढुकून कामाची हें जावपाक जायना म्हणून आमी केल्ले आसात हांव ताजेरय आमी एक मॅकॅनिजम डेवलप करपाक पळयता आय हॅव डायरेक्टेड माय सी दॅट कोणाक एक गरीब मनीस आसा आनी ताका ह्यूज बील येता आनी तो मागीर पोस्ट टू पिलर धांवत रावता ताजेर मॅकॅनिजम आय हॅव आस्क्ड देम वाय इट इज हॅपनिंग एक फावटी मिटर बसयलो आनी त्या मिटरांतल्यान घरा पावत म्हणल्यार लिकेजीस आसा दीस इज द मेन रिजन ऑफ इट बट दॅट पुअर पर्सन कॅनॉट फिक्स इट ताजे कडेन प्लंबर नासता हांवें डिपार्टमेंटाच्या आमच्या इंजिनियराक सांगलें आसा हेल्प हिम आउट अँड सी दॅट इट इज फिक्स्ड ऑन टायम सो दॅट द वॉटर वेस्टेज which otherwise non-metered आणि त्या मनशाक ताजी भरपाई करची पडटा इट शूड नॉट हॅपन वी आर ट्रायंग टू वी आर शॉर्टेज ऑफ दीस प्लंबर्स जावं बाकीचे कितें आसा वी वील ट्राय टू गेट ऑल दोज थिंग्स आनी मागीर इम्प्रोवायज दी सर्वीस कितले शॉर्टफॉल जावं शकता सर तुमचे जे जावं हे कितें ना आय हॅव नॉट बायफर्केशन केलें जाल्यार आतां पळयलें ना आतां ताच्या नंतर काडटले पूण तुमचे CE दीस इज द फर्स्ट डे ऑफ मायन अँड आय डू नॉट हॅव द एक्झॅक्ट डेटा पण तुमचो CE तुम्ही सेपरेट जातले काय सर चीफ डिपार्टमेंट इंजिनियर आसा न्ही आमचो आसा तो सेपरेट सेपरेट आसा आसा वॉटर सेपरेट आनी हेजो येस स्पीड तुमकां बिल्डींग हीच आसतली ना बिल्डींग वेगळी ओनली सर एक ती तर हांव येवचे पयलींच बंद जाल्लें आसा ओन्ली वन थिंग वॉट गूड थिंग हॅज हॅपन एक म्हणजे ती 16 युनिट आसा ते हें करताले फ्री वताले ते आयज फ्री ना पूण आतां आनी एक पद्दत चलताली मिटर आतां सपोज म्हजे घरान भितर कनेक्शन आसा गांवान भितर घर आसा म्हजें कनेक्शन आसा आनी ते गांवान भितर हांव केन्नाय वता म्हयन्यांतल्यान एक फावटी हांव अगदी एक वरच रावता आनी परत येता ताका 16 युनिट चार्ज करताले इवन इफ ही हॅज नॉट कन्ज्युम्ड 2 लिटर पसून केलें ना जाल्यार पसून ताका 16 युनिट म्हणजे 1600 लिटर 16,000 लिटर ताका पयशे भरचे पडटाले ते आतां एक्चुअली ताणें जर 4,000 लिटरच केले जर जाय 4,000चेच पयशे येताले पयलीं ताका 16,000 मिनिमम भरचे पडटाले दॅट इज इम्प्रोवायज कळ्ळें न्ही लोकांक कन्झ्युमरांक दोज हू आर नॉट एक्चुअली युजींग दी वॉटर अँड दे हॅड टू पे एज अ मिनिमम चार्ज तो मिनिमम चार्ज काडला आसा आनी एट एक्चुअल्स वतले फ्रॉम वेन इट इज अपडेट केन्ना जाता ही जाले आतां सप्टेंबर दिस इज अ गुड डिसिजन which we have arrived to थँक्यू सर okay वॉटर ड्रिंकिंग सेम रिव्यू मिटींग घेतिल्ली आसा आय जस्ट वॉन्टेड टू सी खंयचे स्मॉल स्किम्स खंयचे आसतल्यो खंयचे ट्रिटमेंट प्लांट आसात आनी फ्युचर कितें आसा वॉट इज द प्रोडक्शन ऑफ वॉटर अँड वॉट इज द सप्लाय अँड वॉट इज दी शॉर्टफॉल आनी तातूंत भितर लिकेजीस कितले आसा ते टॅप कशें करपाचे फिक्स कशें करपाचे सो आय हॅव गिवन डायरेक्शन्स टू ऑल दी कन्सर्न एक्झिक्युटीव इंजिनियर्स SC आनी मॉनिटरींग रिव्हिंग आतां रोखडेच इमिडिएटली फॉर आफ्टर अनदर 15 days आय वील गो थ्रू ऑल वॉट दे हॅव टेकन एक्शन्स आनी ताजे नंतर ताजी उपाययोजना करतले सो वी रायट नाव आमचे कडेन जें आसा वॉट इज बीन ब्रीफ दॅट अबाउट म्हाका दिसता की only 9% of the population gets the water less than 4 hours. आमचे over 45% of the population gets the between सादारण ते 8 वरां तांकां उदक मेळटा आनी ताचे वयर आसा पळय न्ही अरावंड 24% gets 24 hours. हे सगळे स्लॅब्स हांवें पळोवन घेतले आय वील इम्प्रोवायज इट आनी म्हजें टार्गेट आसा की एटलिस्ट 12 hours पूण ह्या 6 म्हयन्या भितर तांकां प्रत्येकाक 12 वरां एवरेज मेळपाक जाय वॉट आय एम सेईंग एवरेज सम ऑफ दी विलेजीस वील हॅव टू स्टील फर्दर पळोवचे पडटले सो दीज आर दी इश्यूज दॅट वी हॅव हँडल्ड पूण खंय लिकेजीस बीन आहा ते लिकेजीस आहा ते तेजेर कितें ताजेर आमी पळयताले लिकेजीस आर डज नॉट मीन दॅट ती चोरीच जाता अशें कांय ना लिकेजीस आसात अनमिटर्ड आसात ते उदक वापरताय बी तो पूण ते मिटराचेर येना कारण फॉल्टी मिटर्स आहा वी हॅव टू रिप्लेस दोज फॉल्टी मिटर्स
थोडे आसा ते पळय न्ही ती पायपलायन आसा ती AC पायपलायन म्हणजे पयलीं 40-50 वर्सांची सिमिटाची पायपलायन तातूंतल्यान 10% वचपाक शकता. अशे अनेक लिकेजीस आसा त्यो आमकां टॅप करून उदक आमकां प्रोडक्टिवली आनीक रेवेन्यू घेवपाक लिकेजीस टॅप कशी करतले? भारतात उदक दिवपाक पॉसिबल आसा तशें भारतांत इजिली पॉसिबल आसा बिकॉज भारतांत हें उदक आमकां दिवपाक पॉसिबल आसा. आय एश्युअर दॅट एवरेज पीपल वील गेट एटलीस्ट हाफ अ डे तांकां उदक मेळटलें. ओके गोंयभर म्हणटा ते गोंयभर मेळटलें. केन्ना पर्यंत जावपाक शकता स म्हयने पळय हांव भारतास म्हणटा तें ना कितें आसतलें एटलीस्ट 40% ऑफ द पीपल वील गेट ओवर 18 hours a day. कळ्ळें न्ही. असो स्लॅब केले तर देर वूड बी सम फॅमिलीज वेर म्हणजे हाजेर हिलाचेर आसा की आनी कितें आसा प्रेशर 4-5% ऑफ द पॉप्युलेशन वील गेट ओन्ली 4% म्हणजे 4 वरां मेळपाक शकता. सो एवरेज आय एश्युअर 12 hours पर डे. लिकेजीस आयडेंटिफाय कशें करतले? कितें मेकॅनिझम आसा आयडेंटिफाय करपाचें? ना लिकेजीस हांवें कितें केल्लें आसा की आय वूड प्रपोज टू हॅव वॉटर फ्लो मिटर्स. जे वॉटर फ्लो मिटर्स आसात ते सादारण ते 800-900 वॉटर फ्लो मिटर्स ऑन एवरी टँक 560 टँक्स आसात. ह्या 560 टँक्साचेर एक जर वॉटर फ्लो मिटर केलो आनी ताजे नंतर पळयलें की वॉट इज अ फ्लो हियर अँड वॉट इज अ कन्जम्पशन अदर सायड, वेर इज अ गॅप आनी हे गॅप खंय कित्याक लागून घेता. थंय इंडस्ट्री आसा जावं आनी कोण आसा की मोटो युजर आसा हू इज नॉट युजींग मिटर्ड वॉटर जाल्यार करतले. सो दीस थिंग्स एक कॉस्टिंग आसा ताका बट वी वील टॉक टू दी हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड आमी 16 फायनान्स आसा तातूंतल्यान कितें येवपाक मेळटा, सेंट्रल गव्हर्मेंट कितें फंडींग करपाक शकता त्या प्रमाणे आमी हो स्टडी केल्लो आसा की आमकां डेटा जाय पडटा की खंयचे एरियेन भितर कितलें उदक सप्लाय जाता आनी कितलें एक्चुअली यूज जाता, कितलें मिटर जाता, कितलें शॉर्टफॉल आसा. सो दीज आर द थिंग्स पॅरामिटर्स आय हॅव गिवन दॅम. दे वील वर्क ऑन इट अँड दे वील सी दॅट. अदर थिंग इज आमी बाकीचे जे आतां सादारण 325 mld ऑफ वॉटर वी आर ट्रायंग टू पुट इन यूज आफ्टर अनादर 6 months. ह्या 6 म्हयन्या भितर हांव त्या खातीर सांगता की 12 वरां पेक्षा जास्त टायमींग जास्त वेळ प्रत्येक दिसाक उदक मेळपाचो हें आसा. आनीक तातूंत भितर 40% ऑफ दॅट वील गेट 18 hours. आनी 40% लोकांक 18 वरांच्या वयर ज्यो सिटी एरियाज आसतले किंवा बाकीचे खंय आसतले ज्या जाग्यार हें आसा प्रॉपर सिस्टम आसा तातूंत भितर मेळटलें. सर आनीक तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.